आता खबरो विस्तारान। शेनवारा ट्रक धनियांची आमदार दीपक पावसकर आणि निलेश काब्राला सयत मुखेलमंत्र्या बरोबर बसका जाली। सेसा गोवाचे अधिकारी ट्रक वाल्यांची जी मागणी आसा दर किलोमिटरा फाटल्यान 12.50 रुपया मोल ही दिवपाक तयार नात। सेसा कंपनी 11.50 रुपया किलोमिटरा फाटल्यान दिवपाक तयार आसात। अजूनही ह्या संदर्भात ठराव जावपाचो आसा म्हण आमदार दीपक पावसकर सांगता। डिस्कशन अजूनही उरला आज सेकंड तुमची मीटिंग ते एग्री ना सीधा गोवा म्हणटा आमकां अशेंच हे जायना म्हणटा कॅल्क्युलेशना पासना आमचो इंटरनॅशनल मार्केटार रेट डावन आसा आनी आमी ज्यो ट्रक ओनराची मागणी आसा जी 12.5 रुपया पर किलोमीटर पर टन ते आमी दिवंक शकना म्हणटा। आमी जे पयले जे डिक्लेअर करात ते रेट आमी दिवंक शकता अशें तेणी म्हटलं। सीएमान तांकां खूब हें केलें पूण ते आयकना। ट्रक वाल्यांनी काय डिसिजन अजूनही झालं ना न्ही तरी सीएमान जालां आज तांकां सेजा गोवा तुमी कितली रेट म्हणटा ते सेजा गोवा अग्री ना खंयच्या रेटीचे तुमच्या आतां जी 1250 ते अग्री ना म्हणटा ना पर किलोमीटर न्हू पर किलोमीटर। आतां कितें ठरयलां तुमी ट्रक वाल्यांनी? तरी तांकां सेजा गोवाक टायम दिला सीएमान तुमी विचार करा आनी डिसिजन दिया म्हणून मंडे हय मंडे शांतीन चालू करपाक तेणी मागणी केल्या सीएमान सेजा गोवा कडेन तुमी रेट दिया आनी चालू करा। बिचोले स्टार्ट जाले न्ही तेंचे? बिचोले तांकां विशय मेळटलो। बिचोले कितलो रेट दितात ते? रेट बिचोले त्यांनी किती तरी 13 रुपया 26 पैसे दिवपा थारायला। कोडली माणसाचे कोडली मायन्स टू आमोणा कोडली मायन्स टू कापशे ते आतां म्हणटा आमी एक्सपोर्ट करना आमी डोमेस्टीक व्हरता म्हणटा। डोमेस्टीक ते कोण सांगतलो ते डोमेस्टीक म्हणटा आनी एक्सपोर्ट करतले ते कोण जबाबदार पळय? सीएम पर्रीकारान कोणाक टायम दिला आता हेजेर डिसिजन? सेजा गोवा केन्ना देखून दिला? आयज ते मंडे चालू करूं शकता पयलीं सारकें डिस्कशन करून चालू कर म्हणटा तांकां बेस्ट आनी टायम लिमीट दिला काय म्हणटा? हय ते म्हणटा आमकां मंडे खंयच्या परिस्थितीत चालू करपाक जाय आमच्या फॅक्टरीक मटेरियल ना म्हणटा ते। ट्रान्सपोर्टेशन आमचे डिमांड पास जायना जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्टेशन करपाक दिवपाना कारण आयज ऑनरेबल सीएमूय आमकां बरें आमच्या आमदाराच्या उतराक मान दिवन सीएमानूय बरें कॉपरेशन दिलां। आतां कंपनीचेच खंय तरी आपलें तेच खरें म्हणपाचें कंपनीचें हें आसा तेका लागून आमी ते आमचे हें आसा ते लोकां पर्यंत पावयतले। सेजा गोवाक ताणें टायम दिल्लो आसा तुमचे भितर जाता जाल्यार तुमी सेटल करा अशें म्हणून आमच्या आमदाराक सांगून तांकां कर म्हणलें आनी कन्क्लुजन कार्ड सांगलां मग तांकां सेजा गोवाक? हय तुमची मीटिंग जावन फाल्यां मीटिंग कितल्या कोडलीची ट्रबल कितल्या कोडली मायनिंग पयलीं चलताली न्ही? अरावंड 2500। जाल्यार दुसरे वटेन आमदार निलेश काब्राल म्हणटा ह्यान फुडें आपूण ह्या ट्रकवाल्यांच्या बसकेक भाग घेवचो ना। ह्या निर्णयाचो भार आपणेन आमदार दीपकाचेर सोडला। इशू तो कितें म्हाका तेंचें समजना ते कितें मागता तांकांच खबर। पयलीं म्हणटाले की डिझेल 52 हे रेट ओके आसा आनी आजुनूय ते 12.5 मागता। 12.5 खंय मागता म्हणजे युनिफॉर्म 12.5 मागता म्हणजे ते स्लॅब नाका म्हणजे तेंचे हायस्ट रेट जाय मे बी 12.5 ते सगळ्याक मागता ते आसतले पूण मे बी आसतले। आनी 52 to 58 जे डिझेल आसा हांवें ऑलरेडी पयलीं स्टेटमेंट केला की जरी तर तो 52 to 58 डिझेल तेका लागून तेणें बंद दवरता। हांवें सांगलां आमचे कापशाच्यान ते 9 लिटर लागता तांकां डिझेलाक 9.6 54 रुपीज एक ट्रिपीचे फाटल्यान जाता। 50 रुपया जर एवरेज 50 देखून दवरले जाल्यार 3 ट्रिपी मारता 3 जाल्यार 150 रुपया जाले। 150 रुपया जर जाले तर 150 इंटू म्हयन्याचे दीस सपोज ते कामाक जर 20-30 काम करता जाल्यार 150 रुपया 20 दीस जाल्यार 3000 रुपया जाले 4000 म्हयन्याचो फरक जालो। पूण रायट नाव सप्टेंबरान जेन्ना सीझन चालू जावपाचो आज ऑक्टोबर नोव्हेंबर 10 जाली केन्ना चालू जातलें खबर ना। 2 म्हयने ऑलरेडी गेल्ले आसात 2.5 म्हयने जावपाक येयले आनी हे गेल्ले आसा हे जोड जी ट्रकवाल्यांक जाताली हे कोण दितले? हे कोण जबाबदार हांकां पयशे दिवपाक? हांव म्हणना की हांवें हेजे पयलींकूय सांगलेलें आसा की आमी सीएमा कडेन केन्ना गेल्या सीएमान आमकां केन्ना ना म्हणूंक ना ट्रका खातीर। कितले विशय सीएमान फाटी केल्ले आसा करीत आसा। हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें की चालू करया आनी मागीर आमी आसा हांव आसा सगळे आसा चालू करून मागीर कितें तो विशय करया। आतां 50 रुपया फरक पडटा एक ट्रिपी फाटल्यान जर तो विशय जर इतलो इम्पॉर्टंट जाला इगो जाला तांचे येवपाक लागले मागीर हांव आनी कांय करूं शकना। सो हांवें सीएमाक आजूय सांगलें की म्हाजी लास्ट मिटींग ट्रकवाल्याची हेजे फुडें हांव ट्रकवाल्याची मिटींगे म्हाका आपयनाका। जे विशय हांव दिपकाचेर सोडल्या दीपक कितें आसा तो दीपकान फायनल केलें ते हांवें फायनल केलें अशें समजपाचें। दीपक कितें म्हणटा की हय इतलें जाय तितलें हांवूय इतलें जाय। दीपक म्हणटा की 14 रुपया जाय हांवूय 14 रुपया जाय। दीपक म्हणटा 15 रुपया जाय हांवूय 15 रुपया म्हणटा पूण म्हाका आपयनाका
तो दीपक आनी त्या ट्रकवाल्या कडेन विशय सोडय अशें म्हण हांवें सीएमाक रिक्वेस्ट केला की म्हाका हेजे फुडें आपयनाका जे विशय आहा ते करतले. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस आनी निलेश काब्राल.